गोय भाजपाच्या संघटनेची सोमारा पणजेन भाजपाच्या मुख्यालयान बसका जाली। भाजपाच्या केंद्रीय समिती आणि गोय भाजपाचो प्रभारी BL संतोषा बरोबर गोंयांतल्या चडशा कार्यकर्त्यांची बसका जाली। कांय जाण सांगतात लोकसभेच्या वेंचणुकेची तयारी करपा खातीर, जाल्यार कांय जाण सांगतात भाजप सरकारान केल्ल्या कामाचो उत्साह वाडोवपा खातीर बसका आसली। भारतीय जनता पक्ष आपल्या ऑर्गनायझेशनही गियर अप करता। तेच ऑर्गनायझेशन गियर अप मिटिंग्स ह्यो ह्या दिसांनी चालू आसा, सो दॅट आमचें इलेक्शन येतगीर आमी लोकां पर्यंत कशें वतले आनी भारतीय जनता पक्ष कार्यकर्ते आनी लोक ह्या दोनूच गोश्टीचेर इलेक्शनां लडटा। ताका लागून ह्यो सगळ्यो ऑर्गनायझेशन मिटिंग्स चालू जाल्या। आयज आमचे केंद्रीय नेते BL संतोषजी आमकां मार्गदर्शना खातीर आशिल्ले। सो सगळे विस्तारक तुमचे सोशल मिडिया रिव्यूज बाकीचे जे ऑर्गनायझेशनल कामाचो सगळो रिव्यू घेतलो आनी येणाऱ्या काळांत कितें करपाचें, कसल्यो एक्टिविटीज करपाच्यो हे डिस्कस जाता। पार्लमेंटरी इलेक्शन आणि संघटनात्मक काही कार्यक्रम सेंटरातून येयल्ले आसात। घराघरांक फ्लॅग लावप, मागीर मोटरसायकल रॅली आसा, प्रत्येक घराक पणटी लावप, अशे तरेन 2-4 कार्यक्रम आहा। त्या संदर्भात तो आढावा घेतालो। B संतोष कुमार जे आयल्यात ताणें आढावा घेतलो आणि हे कार्यक्रम 2 तारखेपर्यंतचे कार्यक्रम 3-4 कार्यक्रम जे आसात, मेरा परिवार, भाजप परिवार हातूंतल्यान घराघरांनी बुतांनी वचून जनजागृती म्हणजे इलेक्शनाचें काम तें, आणि त्या हातूंतल्यान ताजो आढावा जालो। संघटनेची मिटींग आयली, विविध कार्यक्रम जे आसा पळय जावपाचे आसा गोंया भितर। अपना घर भाजप परिवार, मागीर मोदीचो कार्यक्रम 28 तारखे आसा, मागीर 2 तारखेची रॅलीची तयारी आनी बुथाचेर आमचे कार्यकर्ते आतां आमचे विस्तारक भोंवता PC मतदारसंघांनी, तेजो रिपोर्टींग घेवप आनी बाकीचे फुडले कार्यक्रम कशे यशस्वी हेजे संदर्भात चर्चा आशिल्ली। आनी हे हितून फक्त फूल टायमर वर्कर जे आमचे कोण पार्टीचे काम करता तांकां आमी आपयल्ले, जे विस्तारक म्हणून जवळ जवळ 20 मतदारसंघांनी आसा नॉर्थ गोवा। तशीच तीच मिटींग तशीच आतां 3:30 मडगांव आसा। आज 9 पर्यंत तशीच बैठक चलतल्यो आनी संघटनेची बैठकी हे पयलींच कार्यक्रम ठरलेलो, एक 8 दिसां आदी संघटन मंत्री येवपाचो आमकां, ते आयले। आज आमी काल काही पेपरांनी पळयले, कोण तरी विजय पुराणीक येता आनी कोण येता म्हणून बातमी, कोण म्हणटा मोदींचे कोण तरी दूत येता म्हणून आज बातमी आयल्यो। हितून कांय विश्वास ना, कांय ना। आनी मुख्यमंत्र्याची तब्येत बरी आसा। सकाळीं आमचे प्रमोद सावंत गेल्ले, स्पिकर वचून आयले आनी डॉक्टराय बी सगळे मेळून आयले, ते बरें। सो CMचे हेल्थाचे स्पेक्युलेशन सगळे फायन आसा तुमी केलेले? सो CMचे हेल्थ इज टोटली स्टेबल? हो वचून आयला प्रमोद सावंत स्पिकर आनी डॉक्टराक मेळ्ळा, तेंचे जे दिल्लीचे आयले आनी तेंच्यानी सांगलां की आतां ते बरें आसा। 7 तारखे येवपाक शकता, तेजी मॅसेज आयली त्या प्रमाणे 4-5 दिसां आदी आयिल्ली। 7 तारखेक गोंयांनी येवपाक शकता। काँग्रेस